नमस्कार, गोमंतक टीव्हीचेर तुमकां सगळ्यांक माय मोगाचो येवकार। हांव समिधा कुंकळकाराचे टी टाइम बुलेटिनाक सुरवात करता। सविस्तर खबरां पयलीं पळोवया ताच्यो हेडलायन्स। बांबोळे जीएमसी भायर सापडिल्ल्या कुडीविशीं आक्षे पुलिसांनी केलो खुनाचो गुन्यांव नोंद। दादल्याक दुबावीत पद्दतीन आयिल्लें मरण, पुलीस करतात फुडलो तपास। पेडण्यां सांत पिरायेच्या चलयेचेर हल्लो केल्ल्या प्रकरणात समीर कोरगांवकारा आड गुन्यांव नोंद, पुलिशेचो फुडलो तपास सुरू। अंदू सरासरी परस चड पावसाची शक्यताय। हवामान खात्याचो मॉन्सूनाचो पयलो अदमास जारी। फुडलो अदमास मे अखेरेक जातलो जारी। नेस्लेच्या कंत्राटी कामगारांक न्याय मेळा मेरेन बसतले आमरण उपोशणाक। लोकप्रतिनिधी वा हेर कोणूच कामगारांचो प्रस्न करिनात सुटावो, कंत्राटी कामगार संघटनेचो आरोप। येरादारी पुलीस एक्शन मोडात। फाटल्या एका म्हयन्यात पुलिशेन 2472 जाणांचेर केली कारवाय। 531 जाणांचेर नोंदयले गुन्यांव। गोय पुलिसांच्या कारवायेची मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंतान केली तुस्त। या प्रकरणाची सखोल चौकशी जावची म्हणून गृह मंत्रालयाक बरयतले पत्र, सांगता मुख्यमंत्री डॉ. प्रमोद सावंत। आता पळयात खबरो विस्तारांत। बांबोळे जीएमसी भायर बेळगांवच्या संतोष कांबळी हाची कूड मेळिल्ली। हे विशीं आक्षे पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केलो। आयतारा 13 तारखेक बांबोळे गोंय वैजकी हॉस्पिटलाच्या भायर रस्त्या कुशीक आशिल्ल्या गाडयांत ताची कूड सापडिल्ली। ताचे तकलेत फाटले वटेन घावे आशिल्ले, तेन्ना पुलिशेन खुनाचो दुबाव उक्तायल्लो। चौकशे उपरांत आक्षे पुलिसांनी खुनाचो गुन्यांव नोंद केला। बांबोळे जीएमसीचे भायर जी दुकानां आसात ती वेंडर्सांक लागून दिल्ली, पूण ती दुकानां अजून ती थोडी दुकानां बंद आसात। त्या दुकानांचे भायर आयतारा सांजे एक डेड बॉडी मेळिल्ली आनी ही डेड बॉडी जी आसा ती संतोष कांबळी, जो मूळ बेळगांवचो पूण रावतालो सांताक्रूज। हेजे वय 50 वर्सां सुमार आशिल्लें आनी ही जी डेड बॉडी आशिल्ली ती डेड बॉडी तेजी तकलेक मार लागलेलो अशें थंयचे जे पुलीस आशिल्ले तेंचे कडल्यान आमकां जी म्हायती मेळिल्ली तेन्ना तेजी जी डेड बॉडी आसा तेजी तकलेक मार लागलेलो आनी थंय सायडीक एक फातर आशिल्लो, त्या फातराक ते रगत सुद्दां लागलेले। सो ही जी डेड बॉडी आसा ती ह्या डेड बॉडीची फॉरेन्सीक तपासणी जाली। मागीर उपरांत पुलिसांनी डेड बॉडी ती आपल्या ताब्यान घेतली। आनी आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे ही जी डेड बॉडी आसा ती पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करतना मर्डर म्हणून FIR रेजिस्टर केल्ली आसा। जाल्यार हेजी फाटली जी चौकशी आसा ती आक्षे पुलीस करता। आनी आयची म्हत्वाची बातमी म्हणजे ही जी डेड बॉडी आयताराक सापडलेली ती आक्षे पुलिसांनी FIR रेजिस्टर करतना मर्डर म्हणून FIR रेजिस्टर केल्ली आसा आनी सगळी सेक्शन जी आसा ती मर्डराची सेक्शन लावन ही FIR रेजिस्टर केल्ली आसा। गोमंतक टीव्ही खातीर यश आडारकर बरोबर हांव गौरेश गांवकर, पणजेसून। पेडण्यां खाजने वाठारांत सांत पिरायेच्या चलयेचेर हल्लो करपाच्या प्रकरणात समीर कोरगांवकारा आड पेडणे पुलिशेन गुन्यांव नोंद केला। गोंय बाल कायदो आनी SC/ST अत्याचार प्रतिबंधक कायद्या खाला हो गुन्यांव नोंद केला। मेळिल्ल्या म्हायती प्रमाण ह्या सांत चलयेचेर 14 एप्रिलाक हल्लो जाल्लो। ते उपरांत चलयेचो आवय बापूय तशेंच थळाव्यांनी पुलीस स्टेशनाचेर घेराव घाल्लो। 14 एप्रिल रोजी देशभरात गावागावात राज्य पातळीवर तालुका पातळीवर व्हडा प्रमाणान डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर हांची जयंती साजरी करपाची कार्यावळ सुरू आशिल्ली। आणि त्याच काळात पेडणे तालुक्यात एका दलित अल्पवयीन युवतीचो छेडछाड करप, तिका मारप असो गुन्हो घडलेलो आणि ताची कागाळ ताच्या आई वडिलांनी पेडणे पोलिसांकडे दिल्ली। पूण पेडणे पोलिसांनी हाचेर 2-3 दीस कांयच दखल घेवंक नाशिल्ली आणि ताचो राग काढत काल राती थळावे नागरिक आणि नागरिकांनी एक धडक मोहीम पेडणे पोलिसांचेर स्टेशनाचेर व्हेली आणि बेगोबेग जो कोण संशयीत आसा तांचेर गुन्हो नोंदवचो आणि ताका अटक करची अशी मागणी केली। त्या उपरांत पेडणे पोलिसांनी समीर कोरगांवकर हांच्या विरुद्ध FIR नोंद केल्या
आणि फुडली कारवाई सुरू असा. आयज जायत्या वाठारात कायदा सुव्यवस्था बिघडल्या कारणान ल्हान व्हड गुन्हे घडत असतात. पूण असे गुन्हे घडटाना पोलीस फाटी कित्याक रावता की तांचेर खंयच्याय राजकर्त्यांचो राजकीय दबाव आसा काय असो प्रश्न सध्या निर्माण जाल्लो आसा. काल राती पोलीस स्टेशनाचेर जेन्ना मागणी केली त्या उपरांत तांणी सांगले की जो कोण संशयीत आसा ताका बेगोबेग अटक करची आणि तांचेर कारवाई करची अशी मागणी केल्या. हांव निवृत्ती शिरोडकर, गोमंतक टीव्ही खातीर. हवामान खात्यान अंदू वर्साचो पावसाचो पयलो अदमास जाहीर केला. त्या प्रमाण गोंयांत आनी पुराय देशांत अंदू सरासरी परस चड पावस पडपाची शक्यताय आसा. अंदू देशांत सरासरी पावसाच्या 105% मेरेन पावस पडपाची शक्यताय आसा. हो खात्याचो मुळावो पयलो अदमास आसा. पूण मे म्हयन्याच्या निमाण्या सप्तकात चड सविस्तर अदमास जाहीर जातलो. हवामान विभाग वेगवेगळ्या घटकांचो आनी मॉडेलांचो अभ्यास करून लांब अंतराचे पावसाचे अदमास जारी करता. या वर्षीचा जो इंडिया ॲज अ होल पूर्ण हा मान्सून हा 105% असण्याची आम्ही प्रेडिक्शन केलेलं आहे. याच्यामध्ये एरर जो आहे हा ±5% हा मॉडेल एरर असतो. आणि या संबंधीचा जो पुढचा अपडेटेड सब डिव्हिजन वाईज म्हणजे 5 होमोजिनियस रिजनसाठी किती पाऊस असेल याचा अंदाज जो आहे हा मे एंडिंगपर्यंत येण्याची अपेक्षा आहे. ओके सर, मेच्या लास्ट वीकपासून म्हणजे मान्सून सुरू होणार असं मान्सून हा जून ते सप्टेंबर या काळामध्ये आपण भारतावरती जून ते सप्टेंबर या काळासाठी आपण मान्सून समजतो. ओके, त्याचप्रमाणे सर आम्ही जर आता बघितलं तर गरमी पण आहे आणि पाऊस पण पडतो. हे असं का असतं मॅडम? गरमी आपण ऑलरेडी आपण प्री मान्सून सीझनमध्ये आणि आपला जर गोवा किंवा जर आपला पूर्ण भारताचं जर क्लायमेटॉलॉजी जर बघितली तर हा जो काळ आहे हा उष्णतेचाच काळ असतो. सो सध्याच्या काळामध्ये आणि त्याच्यासोबत पाऊस हे वातावरणीय स्थितीनुसार तयार होत असतात. आणि प्री मान्सून शॉवर्स म्हणजे जे आपण पावसाचं आपण आता या ऑफ सीझन किंवा आपण बऱ्याचदा त्याला अनसिजनल रेनफॉल म्हणतो आपण, आम्ही याला प्री मान्सून सीझन म्हणतो. हे पूर्वापार आपल्या इथं होतच असतात. याला वातावरणीय स्थिती असतात. कधी कधी जास्त कन्व्हेक्शन्स वगैरे झाले की हा पाऊस तयार होत असतो. आणि या संदर्भात जे काय अपडेट्स असतात ते आम्ही तुमच्या माध्यमात किंवा स्टेट डिपार्टमेंटच्या माध्यमातून त्याची जी फोरकास्टिंग आहे 5 दिवसाआधी की 3 दिवसाआधी ही तुम्हाला आम्ही कळवत असतो. बेकरीचे संकश्ट आयिल्ल्या नेस्लेच्या कंत्राटी कामगारांक न्याय मेळना जाल्यार आमरण उपोशणाक बसतले अशी शिटकावणी राष्ट्रीय मूळ निवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेन दिल्या. या कामगारांचे सध्या धरणे आंदोलन सुरू आसा. भावणिगेचे नेस्ले कंपनीन 30 कंत्राटी कामगारांक कामा वयल्यान कमी केल्यात. ह्या कामगारांक न्याय मेळचो म्हूण राष्ट्रीय मूळ निवासी बहुजन कर्मचारी संघटनेन फाटल्या 31 मार्चा सावन धरणे आंदोलन सुरू केला. संबंधित यंत्रणे कडेन पत्र व्यवहार करून लेगीत लोकप्रतिनिधी वा हेर कोणूच कामगारांचो प्रश्न कानार मनार घेनात असो आरोप कामगार संघटने सहित कंत्राटी कामगारांनी केला. आम्ही 31 तारखेक बसलेले, मार्चाच्या 31 तारखेक बसल्यो, परत 4 तारखेक बसल्यो, 9 तारखेक बसल्यो, 12 तारखेक बसल्यो. आज 16 तारीख मॅनेजमेंटाक लेटर दिवन आज 1.5 म्हयनो जायत येयलो. COD चार्ट ऑफ डिमांड दिवन त्याच्या उपरांत परत रिमांडर लेटर दिलाय 14 दिसांनी. तरी त्यांची कांयच प्रतिक्रिया ना, रिप्लाय काय देत ना. इवन परत 7 तारखेक ह्या महिन्याच्या 7 तारखेक कमिशनर, लेबर कमिशनर आणि लेबर सेक्रेटरी परवरी हांकां लेटर दिला की हे कंपनी जाणून बुजून मुद्दाम हे करता, मात तुम्ही हेजेर लक्ष घालचें हेचेर. जाल्यार आमकां पुढचें पाऊल उखलचें पडलेलें आमी लेटरान तांकां सांगलेलें आसा. आज 15 दीस जावन गेले हांगासर. आमी हांगासर आमकां आमदारां, MLA, CM माननीय मोदी तांकां सगळ्यांक लेटरां दिलेली आसा. जशी गोंयांत दिल्या तशी सेंट्रलाक दिलेली आसा, त्या डिपार्टमेंटाक दिलेली आसा. आज पासून कोणीच जात घेतलेली ना. आणि अशें दिसून येता की एक कंपनी मुद्दाम जाणून बुजून येवंक सोदिना बसोंक आमच्या कडेन. म्हाका तुमकां मॅनेजमेंटान भेट बी घेतली कितें? मॅनेजमेंटान कांयच आमकां भेट दिवना, आमकां रिस्पॉन्स ना. इवन ते भितर भुरग्यांक जे कोण आमच्या कडेन बसता हांगासर तांकां भंय घालता. ते भितर भंय घालता म्हणजे तुमकां काडून व्हरतले म्हणून भंय घालता तांकां. हे मॅनेजमेंट, हे HR मॅनेजमेंट आणि हे कंपनी कॉन्ट्रॅक्टर मेळून सगळे प्लॅनिंग करता. आणि आमच्या जे कोण भुरगे बसता तांकां सांगता बसतात तुमकां काडून व्हरतले म्हणून. ऑलरेडी आमी कमिशनराक सांगलेलें आहा हे मॅनेजमेंट अशें करता. युनियन करप हे आमचो रायट आसा आणि खंयच्या युनियनान जॉयन जावप हे आमी ठरयतले. हे कॉन्ट्रॅक्टर सांगपी कोण हे सांगता. हे जाणून बुजून मुद्दाम करता. आतां सरकाराकच सांगलेलें आसा
म्हाका एक सांगपाक कोण तरी लोकप्रतिनिधी बी येवन मेळ्ळे तुमकां आमकां लोकप्रतिनिधी कोण ना MLA कोण ना सगळ्यांक लेटरां दिलेली आसा आता तुमची फुडली आता आता समजा जायना रे आम्हा उपाटमाचो प्रश्न येयलो आसा लास्ट टाइम पुढच्या पाऊल म्हणजे हांगाच टॅकच करचो पडटलो हांगाच मारचें पडटलें चान्स ना ह्योच उपाय आनी काय हेणी सरकारान हेची दखल घेवची आयज पासून कोणच बघिना तुकाराम सावंता सयत ब्युरो रिपोर्ट गोमंतक टीव्ही. गोंय पुलिसांच्या कारवायेची मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी तुस्त केली आनी परबी भेटयली. गोंयांत भायल्यान येवपी ड्रग्स धरतात म्हणून कांय जाणांक टिका करपाक मेळटा. ह्या प्रकरणाची कनेक्शन थायलंडाक आशिल्ल्यान ताची सखोल चवकशी जावची म्हणून गृह मंत्रालयाक पत्र बरयतले अशें मुख्यमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान धरिल्ले ड्रग्साचे फाटभुंयेर मुख्यमंत्री उलयलो. जेन्ना गोंयांत ड्रग्स आयला पयले तेन्ना आमचे ANC असो किंवा क्रायम ब्रांच असो रेड मारल्या रेड मारून धरल्या उपरांत हे जे टिका करता पळय ताका हांव सुद्दां धरिनासतना रावंक ना. आमी वयल्यान धरल्या म्हणून तांकां हेजे हा पळय टिका करूंक मेळटा तांकां. हे ड्रग्स खंयच्यानूय येवं आतांचो तर आमकां ट्रेस जाता त्या प्रमाणे तो थायलंड काय खंय तरी म्हणटात ते घेवन आयल्लो बट तो आमी क्रॅक करप खरेंच आमच्या पुलिसांचे कॉन्ग्रॅच्युलेट करपाक जाय आसलें. इतके पयशे सगळे एअरपोर्ट आनी हें करून दिले. आय एम रायटींग फॉर द म्हणजे हेजें डिटेलान इन्व्हेस्टिगेशन जावचें म्हणून आमी होम मिनिस्ट्रीक सुद्दां बरयतले कारण इतक्या पयशे नासतना बाकीची सेक्युरिटी गोवा पुलिसांक खरेंच कॉन्ग्रॅच्युलेट करपाक जाय. हातूंतल्यान दिसांनी हेजे व्हडलो फर्स्ट टायम हेजो व्हडलो कन्सायनमेंट जो आहा पळय न्ही तो डायरेक्टली रेड करून धरलो. मडगांव पुलिशेन सध्या मडगांवच्या आगा खान गार्डनात गस्त घालपाक सुरवात केल्या. ह्या गार्डनात भिकारी आनी सोरट्यांचो वावर वाडला देखून मडगांवचो आमदार दिगंबर कामत हांणी तांचेर कारवाय करपाचो आदेश पुलिसांक दिलो. रातच्या वेळार गार्डनात जुगार आनी हेर नाका जाल्ल्यो बेकायदेशीर घडणुको घडटात. ही समस्या गोमंतक टीव्हीन फाटल्या सप्तकात उक्ताडार हाडिल्ली. ते उपरांत आतां मडगांव पुलिशेन ह्या गार्डनात आशिल्ल्या भिकारी आनी सोरट्यांचेर कारवाय करपाक सुरवात केल्या. काही दिसां पयलीं आमी एक इशू हायलायट केल्लो तो म्हणजे ह्या मडगांव गार्डनाक जे गैरप्रकार जातात ताजे बद्दल आनी हांगा जे गार्डनाक भायर बाग आसात ताजेर जे बेबदे जावं मायग्रंट्स बसून जे सगळे गार्डनाची वाट लायताले वाट लायताले लोकांक हाजो त्रास जातालो हो इशू आमी हायलायट केल्लो आनी आतां मडगांव पुलिसांनी हाजेर एक्शन घेवपाक सुरू केल्ली आसा. मडगांव पुलीस आसात ते तांणी एक टीम तयार केल्ली आसा आनी ते हांगा प्रत्येक वराक एक रावंड मारतात. गार्डना भितरूय मारतात आनी गार्डना भायरूय मारतात आनी कोण हांगा जर गैरप्रकार करतात तांकां ते धरतात किंवा तांकां ते हांगच्यान फसकावन घालतात. सद्याक तांणी जितले जे बेबदे गार्डनाचे भायर सर दिताले तांकां हांगच्यान फसकावन घाल्ले आसात आनी गार्डना भितर जे कोणी गॅमलिंग जावं बाकीचे कितें करताले तांकांय तांणी धरपाक चालू केल्ले आसा. सो आतां जे हांगा गैरप्रकार करताले तांकां एक मनाक भंय पडला आनी गार्डन हळू हळू क्लीन जावपाक लागला. अशेंच हे जर पेट्रोलिंग चालू उरलें जाल्यार हे गार्डन आसा तें परतें आपलें पयलींचें जें वैभव आसा तें ताका परतें प्राप्त जातलें अशें आमकां दिसून येता. पुलिसांनी सद्याक फाटलीं 4-5 दीस हें पेट्रोलिंग चालू केल्लें आसा आनी आतां हे हांगा सद्याक परते तांणी चालूच दवरिल्लें आसा. अशें तें चालू उरचें ताजे नंतर हांकां लोकांक कळून येता जे प्रकार करताले ते सद्याक थांबपाक लागल्यात अशें दिसून येता. म्हणटा टी व्ही खातीर हांव गौरव मलकानीकार. ड्रॅगन बॉयज बोर्डान फातिमा बॉयज बायडा चिंचोवणी पंगडाक 5-4 गोलान हारोवन 18व्या रिबेलो पंडल फुटबॉल सर्तीच्या क्वॉर्टर फायनलीत प्रवेश केलो. मायना कुडतरेच्या सेंटा रिटा चर्च खेळा मैदानाचेर ही मॅच जाली. 5व्या आनी 10व्या मिनटाक डॅरल रिबेलोन 2 गोल करून फातिमा बॉयज पंगडाक 2-0 अशी आघाडी मेळोवन दिली. उपरांत शेरिनो गोम्स आनी ओम रायकार हांणी 20व्या आनी 48व्या मिनटाक गोल केले. ड्रॅगन बॉयजा वतीन रेन्झिल आनी मायरन हांणी दरेकी 2 गोल केले जाल्यार शुब्रटान इंजुरी वेळेत गोल करून ड्रॅगन बॉयजाक 5-4 गोलान जैत मेळोवन दिले. आज गेम चड बरी गेली. दोन्ही गेम स्कोरा 4-5 जाले. दोन्ही गेम बरी खेळ्ळ्यो. ड्रॉ उरलो जाल्यार आनी ड्रॉ जालो जाल्यार चड बरें जातालो. दोगांयक खंयचे एक गेमी बरें मेळटालें कित्याक मातशे गोल लुटी एशकोन गोल जाले. म्हणजे भुरग्यांनी बरें खेळपाचें राफ बीन गेम खेळपा न्हू बरी डिसिप्लीन दवरपाची लोकांक बरी गेम दाखोवपाची. हो मात तो मारूं जायना म्हणल्यार बरी आपणाक एक फुटबॉला हें दवरूंक जाय रागान तेजे मारूंक जायना तें तुवें सोंसूंक जाय स्पोर्ट्स म्हणटाय तो.
म्हापसा पालिका हाऊसिंग बोर्डाच्या डंप यार्डात बेकायदेशीर पद्धतीन कोयर उडयतात. हे विशीं आसगांव कम्युनिदादीच्या एटर्नीन कागाळ केल्ली. देखून बुधवारा गोंय प्रदूषण नियंत्रण महामंडळाच्या अधिकाऱ्यांनी पर्यावरण अधिकाऱ्या सयत ह्या वाठाराची पळोवणी केली. कोयराक लागून जमीन आनी भुंयगत उदकाचें प्रदूषण जावपाचो धोको आशिल्ल्याचें ह्या पळोवणे वेळार दिसून आयलां. ह्या वेळार पालिकेचे प्रतिनिधी, कोयर वेवस्थापन महामंडळाचे अधिकारी, आसगांव कम्युनिदादीचो एटर्नी तशेंच हेर हजर आशिल्ले. सो 20 वर्सां जाली हो डंप आहा आतां 20 वर्सां. सो तेका लागून आमी हे आतां काडूंक सोदता, कित्याक लोकांक त्रास जाता, तेका लागून हांव काडूंक सोदता. बाय आतां वाल जसो वाडो आहा थंयसर बऱ्यापैकी म्हाका दिसता अराउंड 80 to 90 घरां आसूं शकता. ज्या लोकांकडे आतां वेल्स आहा थंयसर ते सगळे पॉल्यूट जाता, कित्याक हो जो आहा न्हू हाय एरिया आहा, प्लॅट्यू आहा आनी हाय आहा, आनी गांव आमचे खाला आहा वेलीन. सो भोवतेक सगळे वेल्स थंयसर पॉल्यूट जाता. कमी गाडयो बी येतात, त्यामुळे ते तितले जायना. आधी जितले जाताले होल दीस चलताले ते थोडे थोडे करतात आता. ते काडूंकच जाय ते, कित्याक ते इल्लीगल आहा. ते MRF शेड हांवें ऑलरेडी लेटर बरयलेले आहा. घोडे नेक्स्ट मिटींग जी जातली ते त्याच्या खातीर जावची पडटली, कित्याक MRF शेड जे कितें बांदले त्या लोकांनी ते इल्लीगल आहा. 20 वर्सां हांगासर उबारण्यावरून तुमचे लक्ष लागलेले लक्ष आहले, सगळे जे अटर्नी येताले त्यांचे कंटिन्युअस लक्ष आहले, ते लेटरूय बरयताले, पण त्याची दखल कोणूच घेयना आहले. आता कितें जाले, आमची जी MLA आहा दिलायलन तिने आमकां डिफरंट डायरेक्शन दिली एका हे करपाक, आणि म्हणून आमी पॉल्युशन कंट्रोल बोर्डा कडेन गेले. आमी जो इल्लीगल काम करतालो त्याच्या कडेच आमी वचून लेटरी बरयतालो, तो कसलीच दखल घेयनाहलो, त्याच्यामुळे ते उरले तशे. मडगांवांतल्या सगळ्या मुखेल प्रकल्पांक मान्यताय दिल्ली आसा. 2027च्या वेंचणुकेक भाजपूच सत्तेर येतले असो दावो मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत हांणी केलो. मडगांवच्या लोकांचे बेगीनूच अच्छे दिन येतले अशें मडगांवांत घडोवन हाडिल्ले भाजप कार्यकर्ता मेळाव्या वेळार मुख्यमंत्री उलयतालो. पहिलो प्रश्न असता की मडगावात अच्छे दिन जेन्ना येतले काय म्हणून हांव एक नक्की सांगता, म्हणजे तांच्यानी व्हिडिओ केन्ना विचारना आनी तांच्यानी केन्नाच हो प्रश्न विचारूंक ना, पण कावन्सिलर विशेष करून विचारता. हांव एक नक्की सांगता की जाता तितक्या बेगीन मडगांवकारांक अच्छे दिन जे आसा ते आपल्याक तेव्हा परत याद करता आनी म्हणजे बुलबुल फिल्म फेस्टिवलाचे पयले फावटी बुलबुल फिल्म फेस्टिवल आमी मडगांवांत केले, आनी मडगांवांतल्या पॅरंट्सांनी आनी भुरग्यांनी ताका इतलो बरो प्रतिसाद दिलो की आमी ते स्टेट फेस्टिवल डिक्लेअर करता आसतना परतूय बुलबुल फिल्म फेस्टिवल जे आसा पळय हें मडगांवांत करपाचें थारायलां. म्हणून म्हणजे जशी पणजी डेव्हलप जाता त्याच धर्तीचेर मडगांवूय डेव्हलप जावपाची गरज आसा, आनी डेफिनेटली की मडगांवूय डेव्हलप जाताले. हांव तुमकां सगळ्यांक हांवें कित्याक सांगलें, कारण तांकां आपल्या मडगांव शहराचे किंवा मडगांव मतदारसंघांतल्या इन्फ्रास्ट्रक्चर आनी पुराय शहराच्या बरोबर लोकांची चिंता आसा. आनी लोकांची चिंता आसतना दोन तरेन आमी म्हणटा की बरेचशे फावटी रेग्युलरायजेशन ऑफ द हावजीस हो खरो तांच्या आवडीचो विशय म्हटल्यार ताका बेगीन जाता तितके बेगीन तो करपाक जाय. तेच्यानी सारकी तेची कल्पना आनी तळमळ घरा लोकांची रेग्युलरायज जावपाक जाय म्हणटाले. घरा घराची भिडून वचूंक जाय. हय, थोडे कदाचित इश्यू वेगवेगळे आसतले, पण एखादे आत्ता जर प्रॉब्लेम केला आसत जाल्यार तो कोण तरी कोर्टात वयता, दुसरो कोण तरी ऑर्डर पास करता, आनी ते जेन्ना डेमोलिशन चुकता हांवूय तें सांगता. पण ती घरा रेग्युलरायज करपा खातीर सरकारूय बी म्हणजे जाता तितके बेगीन ताजेर म्हणजे योग्य निर्णय घेतलो इतकेच हांव म्हणू शकता. आनी तांचोय हांवें म्हज्या भाशणांतल्यान म्हटलें की तेका तळमळ बारीक लोकांची आसा, आनी ह्या बारीक लोकांचे उलयता आसतना तुमी जर पळयता हांव फाटले 6 वर्सां ते एक विशय कायम आनी प्रामुख्यान काडटाले. जर तुमी पळयशात कोणाचो विशय खबर आसा तुमकां, प्रामुख्यान ते विशय जो काडटा ते म्युनिसिपालिटी वर्करांचो. सजून ते म्हणटाले की ना आपल्या टेंडरार आतां धंदा आसा की आपूण ताका कांय दिवपाक शकना, पण तुजो म्हणटालो एक काम कर, बाकी सगळे सायडीक दवरल्यार जाता, पण म्युनिसिपालिटी वर्करांक न्याय दिवपाक जाय. ह्या गोंय पुलिशेच्या गुन्यांव फाट्यान मुरगांव चिकोळणा धाड घालून 43.20 कोटींचो 4.325 किल ड्रग्स जप्त केलो. हे प्रकरणात पुलिशेन निबू विन्सेंट तशेंच रेश्मा आनी मंगेश वाडेकर ह्या जोडप्याक अटक केल्या. पळयात पुराय बातमी.
गोंय पुलिशेच्या गुन्ह्या फाट्यान ड्रग्स रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. मेळिल्ले म्हायती प्रमाण मुरगांव चिकोळणा वाठारांत एकलो ड्रग्स कन्सायनमेंट दिवपाक येतलो अशी म्हायती पुलिशेच्या हाताक लागिल्ली. ही म्हायती मेळ्ळ्या उपरांत पुलिशेन सांपळो रचून ह्या रॅकेटाचो पर्दाफाश केलो. निबू विन्सेंट आनी मंगेश वाडेकार हांणी चॉकलेटीच्या पाकिटांनी भरिल्लो ड्रग्स विकपाक हाडिल्लो. पुलिशेन दोगांची तपासणी केल्या उपरांत तांचे कडेन 4.325 किल ड्रग्स सापडलो. बाजारात ह्या ड्रग्साची किंमत 43 कोटी 20 लाख रुपये आसा. ह्या प्रकरणात पुलिशेन वास्को सड्यावेल्या रेश्मा आनी मंगेश वाडेकार ह्या जोडप्याक तशेंच बायणाच्या निबू विन्संटाक अटक केली. ह्या ड्रग्साच्या प्रकरणात रेश्मा वाडेकार ही बायल मुख्य सूत्रधार. तिनेच हो ड्रग्स खंयच्यान तरी हाडिल्लो. 2 म्हयन्यां पयलीं ही बायल देशा भायर खंय तरी गेल्ल्याची म्हायती पुलिशेच्या हातीक लागल्या. त्या वेळारूच हो ड्रग्स हाडला काय कितें असो पुलिशेक दुबाव आसा. ते दृश्टीनूय तपास सुरू आसा. रेश्मा, निबू विन्संट आनी मंगेश वाडेकर हांकां हो ड्रग्स सप्लाय करपाक दिल्लो. जेन्ना हे दोगूय जाण हो ड्रग्स घेवन सप्लाय करपाक वयताले तेन्ना ते पुलिशेच्या जाळ्यांत आडखले. हो ड्रग्स खंयच्यान हाडिल्लो आनी तो कोणाक दिवपाचो आशिल्लो ताचो पुलीस तपास करतात. हमको कल ऐसी इन्फॉर्मेशन थी कि देयर इज़ अ लेडी, देर आर ग्रुप ऑफ पीपल हु आर ट्राइंग टू डिलीवर एक कंसाइनमेंट था ड्रग्स का, उसको कहीं पे देने के लिए जा रहे थे. तो उस कंसाइनमेंट का इन्फॉर्मेशन नहीं थी, मतलब कुछ भी हो सकता था. तो हमने लोगों को जब अप्रीहेंड किया तो इट वाज फाउंड दैट इट वाज कोकेन. मतलब इट लुक्ड लाइक कोकेन, क्योंकि जो पैकेट्स जिसमें पैक था उसमें वाइट कलर का पाउडर उसमें दिख रहा था उसके बाहर. तो उसको पैक कैसे किया था उन्होंने कि चॉकलेट्स के पैकेट्स, कॉफ़ी के पैकेट्स, उसके अंदर कैमोफ्लेज करके भरा हुआ था. एक छोटे चॉकलेट के पैकेट के अंदर एक छोटा पैकेट बनाया हुआ था जिसमें वो ड्रग्स स्टफ़ था, और चॉकलेट के पैकेट्स मल्टीपल बहुत सारे थे, और कॉफ़ी के पैकेट्स. तो इसमें मिला के एक बड़ा हमको एक कंसाइनमेंट मिला जिसमें मल्टीपल पैकेट्स पाए गए थे. और इसमें अंदर मतलब उसको देखने से, पाउडर को देखने से, सूंघने से समझ में आ रहा था कि इट माइट बी कोकेन. तो उसका इन्होंने ऑन द स्पॉट उसका टेस्टिंग किया. हमारे पास जो फील्ड टेस्टिंग किट होती है, एंड इट वाज फाउंड पॉजिटिव टू बी कोकेन. तो इसमें जो हमने 3 लोगों को अरेस्ट किया उनका नाम मैं आपको बता देता हूँ. सबसे पहले है निबू विन्सेंट. निबू विन्सेंट सन ऑफ पीवी विन्सेंट एलियास विन्सेंट. दूसरी एक लेडी है रेश्मा वाडेकर, ये वाइफ ऑफ मंगेश वाडेकर, रेजिडेंट ऑफ हाउस नंबर 362 जेटी हार्बर रोड, सडा मारमुगांव. तीसरा आदमी है मंगेश सन ऑफ जयवंत वाडेकर. तो ये हस्बैंड वाइफ है दोनों. ये सेम एड्रेस पर रहता है सडा में. तो इनका जिस कंसाइनमेंट को देख के ये लगा कि ये लोग कहीं से बहुत जिस तरीके से इसको पैक किया गया था और जिस तरीके से बेचने की कोशिश हो रही थी, तो ये कोई सोफिस्टिकेटेड ड्रग डीलर से इन्होंने लिया है. तो ये हम इस पर अभी भी इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं कि कहाँ से लेके आए थे और ये यहाँ पे इनका प्लान किसको देने का था. तो अभी तो हमने इनको अप्रीहेंड किया है जस्ट अभी, तो उसकी इंटरोगेशन वगैरह चल रही है. तो इसमें जो 3 लोग थे उनका अलग अलग रोल ये समझ में आ रहा है कि वो लेडी जो थी, लेडी ने कहीं से प्रोक्योर किया था, रेश्मा वाडेकर जो मैंने आपको नाम बताया, और वो बाकी दोनों लोग नीबू विन्सेंट और उसका हस्बैंड जो है मंगेश वाडेकर, उसके थ्रू ये कहीं पे बेचने की कोशिश कर रही थी. तो उसी दौरान हमने इनको अप्रीहेंड किया है. टोटल इसका जो ड्रग्स का जो पाउडर था उसका जो हमने पैकेट से बाहर निकाल के मेजरमेंट किया था वो 4.32 kg के लगभग आया, जिसकी मार्केट वैल्यू 43 करोड़ होती है. तो 43 करोड़ 20 लाख. तो ये इट इज़ दी बिगेस्ट सीजर ऑफ गोवा पुलिस. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांत पुरुष नाटका वेळार जाल्ल्या लायटीच्या घोळाचेर मंत्री गावडेन हातूर काडल्यात. जबाबदारी स्विकारपाची सोडून मंत्री गोविंद गावडेन PWD कडेन बोट दाखयले. नाटका वेळार लायटीत तांत्रीक बिगाड जावपाच्या प्रकरणात वांगडी सचिवा कडल्यान अहवाल मागयला. 1-2 दिसांत अहवाल मेळटलो म्हणून मंत्री गावडे सांगता. 2 दीस पयलीं अभिनेते शरद पोक्षे हांच्या पुरुष नाटका वेळार कला अकादमीच्या मास्टर दिनानाथ मंगेशकर सभाघरांतल्यो लायटी अचकीत बंद पडिल्ल्यो. नाटका उपरांत अभिनेते शरद पोक्षे हांणी कला अकादमीच्या कारभाराचेर खर टिका केल्ली. हे फाटभुंयेर कला आनी सांस्कृतीक मंत्री गोविंद गावडेक विचारिल्ल्या प्रश्नाचेर ताणें हात वयर काडल्यात. सरळ जबाबदारी स्विकारपाची सोडून ताणें PWD कडेन बोट दाखयलें. नाटक सुरू आसतना लायटी बंद पडप ही तांत्रीक गजाल. हे विशीं आपणे खंय अहवाल मागला.
1-2 दिसां भितर अहवाल मेळटलो अशें ताचें म्हणणें. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. सेवेत असताना वेगवेगळ्या गुन्यांवकारी घडणुकांनी आस्पाव आशिल्ल्या 20 खात्याच्या 6 कर्मचाऱ्यांचेर खात्यांतर्गत कारवाय जाल्या. 2022 सावन आतां मेरेन 6 जाणांचेर वेगवेगळी कारवाय जाल्या. 2 जाणांक सेवेंतल्यान काडून उडयले जाल्यार 2 जाणांक निलंबीत केले जाल्यार 2 जाणांचेर तात्पुरती कारवाय केली. वेगवेगळ्या प्रकरणांनी घुसपिल्ल्या 20 खात्याच्या कर्मचाऱ्यांचेर खात्यांतर्गत कारवाय जाल्या. 2022 सावन आतां मेरेन 20 खात्यान 6 कर्मचाऱ्यांचेर कारवाय केल्या. भ्रष्टाचाराचो आरोप आशिल्ल्या ज्युनियर अभियंत्याक 2 टप्प्यांतली पगार वाडूच दिवंक ना अशें आसलें तरी ताचेवेली केस मात कोर्टात चालू आसा. जाल्यार पॉस्को कायद्या खाला एका लायन हेल्पराक सेवेंतल्यान निलंबीत केलो. तशेंच खून प्रकरणात दोशी आशिल्ल्या ड्रायव्हराकूय सेवेंतल्यान निलंबीत केलो. खुनाचे घडणुके उपरांत ताका अटक जाल्ली, मात अतिरिक्त सत्र न्यायालयान ह्या प्रकरणात ताका जामीन मंजूर केलो. दुसरे वटेन गैरव्यवहार प्रकरणात एका क्लार्काक सेवेंतल्यान काडून उडयलो जाल्यार दुसऱ्याक वेंचणुके वेळार फटवणूक प्रकरणात अटक जाल्ली. उपरांत ताका जिल्लो अधिकाऱ्यान सेवेंतल्यान काडून उडयलो. तशेंच पॉस्को कायद्या खाला अटक जाल्ल्या लायन हेल्पराक सेवेंतल्यान निलंबीत केलो. ब्युरो रिपोर्ट, गोमंतक टीव्ही. टी टायम बुलेटिन हांगाच सोंपता. हांव समिता तुमचो निरोप घेता. आनीकूय खबरां खातीर आनी खाशेल्या कार्यावळीं खातीर पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. एक बात तो साफ है, अगर नैक A++ है तो बेस्ट है. जॉइन पारुल यूनिवर्सिटी, वडोदरा, गुजरात. आम्ही गोंयचे प्रश्न मांडतात, फकत राजकीय न्हय, सामाजिक, सांस्कृतिक. तुमचे जिणेकडेन जोडपी आमचो टीव्ही, तुमचो टीव्ही. आम्ही तुमचे प्रश्न मांडतात. तुमचे प्रश्न आमच्यो जापो, आमचो संघर्ष तुमचे खातीर. आम्ही लढतात गोंया खातीर. आमचे सोपुल्ले गोंय सांबाळून दवरपाक.